रणदेनुदान म्हणून कसलं म्हणा आम्ही कितलं रण घेऊन येताच म्हणून आमकां कळना. आमगेला देह म्हळ्यार एक गेह आस पळय, आमगेला देह म्हळ्यार एक घर. हे घर बांदचे खातीर भरती जनालागे आम्ही रीण काडताच के कळनाच वे. हो दोड्ड घर बांदिताना पळोवचें भारी खुशी जाता. भारी चंद आला मामा घर म्हळ्यार तो म्हणटा तूं कसन गोतस हे बांदूच खातीर हांव कितलो कश्ट काडला गोतस वे. लोन मेळ्ळी गांव गांव भोवन कडे खंय खंय की सकड कोणा कोणा लागीं सकड कै कडा घेवन घेवन हांव हें सकड इतलें चंद घर बांदिलां म्हणत गे. तशींची हें देह निर्माण जावका म्हणून जाल्यार कितलीं जनाला आमी रीण घेतला. ताकाच म्हणचे रणानुबंध रूपेण म्हणून हे मनुष्य जन्म सार्थक देवचे केदना म्हळ्यार कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातनः. आम्ही कोणा लागे रण घेतला पळया ते रण संदाय केलं तवळे तागेलें जीवन सार्थक जावचें. तकाची देवरण रशीरण पितृरण म्हणतच हे सांगचें गेलं भरती विचार आसा कसले आसो ते रणा दुखून मुक्ती जावका म्हळ्यार खातीर जावन रण देनुदान. अनेक कसं नाही म्हळ्यार मुखार सुनू हागेले जिवितांतुल्या वृत्तांताक अनुगुण जावन फनिशमेंट मेळचेस. त्या फनिशमेंट देखून चिकेबिनी एक्सक्यूज मेळका म्हणून जाल्यार थोडे आमी पुण्य डिपॉझिट करका. तकाची पापदेनुदान म्हणतच तकाची यमदेनुदान म्हळ्यार यमाले भंय येवचें नज म्हूण. तो हिंदीचे दास कितले चंद सांगता म्हळ्यार इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो यमुना जी का वंशी वट हो, जब प्राण कंठ आवे कोई रोग न सतावे, यम दरस न दिखावे. यमाल बाद मागचे नज म्हण तो सुरवेक प्रार्थना करता. ताका म्हळ काही जीवनांत मनुष्यान गोदान करचे उद्देश कसं नाही म्हळ्यार एक तागेल्या रण दुखून मुक्ती जावचे खातीर, एक पापा दुखून विमुक्ती जावचे खातीर, एक यमाले पिडे देखून मुक्ती जावचे खातीर, अनेक कसं नाही म्हळ्यार अंत्यारी देवाल पायमुळांत पावचे खातीर मोक्ष देनुदान. हे सांगील कसं लाका म्हळ्यार असल हे भागवत महाभारत हरिवंश कथाश्रवण कोण करता जिवितांत 100 गोदान केलं तसल पुण्या फल मेळता म्हळ्यार खातीर जावन घेवन अवकाश आशिल तवळी सामर्थ्य आशिल तवळी ऐकुका म्हूण दिशील तवळी जिवनांत खंडितपुणी एक वेळार पुणी हरिवंश कथाश्रवण करकाचीच. तसल त्या हरिवंश कथाश्रवणांत भारी चंद वंशविस्तार सांगताची काल आम्ही पळयला. प्राचीन बर्हिक विवाह कार्य जल्ल निमित्तान सवर्णा समुद्र रायाल धुवेल निमित्तान विवाह दलाल निमित्तान 10 जन प्रचेतस जन्म आयलेची म्हणून त्या प्रचेतसान अनेक काल पर्यंत तपस्से करून वापास भूंयच येतना भूंयत भरती रूख वाडिले. ते रूख सकड निर्नाम करच्या भायर सरले तवळी चंद्रान प्रत्यक्ष जावन म्हळके हे पाप्या प्रकृतीन तुले असत असमतोलन जाता संतुलित जावन आसका म्हणून जाल्यार कालकालारी पावसू कालकालारी सुभिक्ष समृद्धी जावका म्हणून जाल्यार थोडे पुणी रूख आसका चिचिरे म्हळके. पळया हे पुराण कालांत तूं सांगला ताजे एफेक्ट आमकां आतां कळटा आसा. कितले कितले रान उणी जाता आसा तितले पावसाचे सगळें समतोलन मागशी मुखार जाता आसा. केलो कडेन अकाल वृश्टी, केलो कडेन अतिवृश्टी, केलो कडेन अनावृश्टी. त्यादान चंद्रान तांकां राबयले थोडे पुणी आशिल पुणी रूख सोडी म्हणून त्या रूख सोडी म्हणून सांगिल निमित्तान आज जगत्यांत रूख सस्य सकड वरला के जाल्यार ताका संतोष करचे खातीर तागेल चेल्लीक ताणें विवाह कार्य करून दिलें के. ती कोण म्हळ्यार प्रम्लोचा म्हणून प्रम्लोचाल धुव मारिशा म्हणून तिका अनेक नांव कसं नाही म्हळ्यार वार्क्षी म्हणून नाही. चंद्राल धुव म्हळ्यार कसं ताजे वृत्तांत म्हळ्यार पुराणांतरांत भारी चंद काणी सांगता आसाची. एक दिवसू कंडुरशी म्हणून हे दिननित्य देवा पुजेनी कोण करता पळया भरती जनाल मनांत कसं गोतस्वे देवा पूज करचे कोण म्हळ्यार भटमामान मात्र करचे म्हणून क्षम करा. फुडें कालांत प्रत्येक घर कडेन देवा पूज करता आशिल्लीच. आतां हे सकड कोण घेवन बसचे म्हळ्यार खातीर शालिग्राम सकड भटमामात की देवस्थाना सकड दिला. भटमामान मात्र देवा पूज करका म्हळ्यार अर्थ नाही. भटमामाल काम देवा पूज करचें पुरो जाल्यार वरलेल्यान करचें नज म्हूण ना. जाल्यार देवा पूज कोण करता पळया ते देवा पुजेंत एक मंत्र येता ब्रह्मपार स्तोत्र म्हणून. ते ब्रह्मपार स्तोत्र
कोणाल निमित्ताना इले म्हळ्यार हे कंडू रशील निमित्ताना इल के तज्जे वृत्तांत कसं नाही म्हणरी कंडू रशी एक दिवस गोमती तीरारी भरतीकाळ पर्यंत बैसून तपस्या करता असताना तागे लिमिट्सा पशी चढ जाल के ताका पळय आजी अकाउंटान तूं लिमिट्सा पशी चढ जाल म्हणून जाल्यार रे तागेल्या अकाउंटाक पेनल्टी आनी घाल फायन आनी घाल घेवन ईडीकी बीडीकी सगळ्यांनाच तागेले लिमिट्सा पशी चढ ताण अर्न केला म्हणून जाल्यार इमिडिएट नोटीस येता त्या आत्ता कालांत फुडें कालांत कशी म्हळ्यार तागेली संपत्ती कशी म्हळ्यार तपस्या संपत्ती ताण तपस्या ओवर लिमिटय करूं ना तशी ते कंडूर आशिल्ले तपस्या अधिक जावचे वचून त्या तपस्याचे प्रभाव उण कोरका म्हळ्यार खातीर जावन इंद्राल मुखांतर प्रमलोचा म्हळ्याक अप्सरा स्त्रीक पटयल के हे सगळं देव रहस्य त्या अप्सरा स्त्रीले हाव भाव लास्य सकड पळोवन घेवन मोहित जालो तो कंडूर अशी तपस्वी विसोर घेवन तिगेलो टोची समय व्यतीत करू प्रारंभ केले के भरती काळ जाल्या नंतर एक दिवस सांजवाळा यो भरती गडबीड करतास के म्हाका संध्यावंदन करू वचसा म्हाका देवा पूज करू वच्चे आसा म्हळ के ताका तीण निमगेल काय खंयची संध्यावंदना केदनाची म्हळ के नाही म्हाका आज संधी करू आसा म्हळ के संध्यावंदन चुकून कितले दिवस जाल्ले म्हळ के वय कितले दिवस जाल्ले म्हळ के 706 ವರ್ಷದ 6 ತಿಂಗಳು 95 ದಿನ ಅದಲ್ಲ ಮಳಕೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಗೆಲ್ ಒಟ್ಟು ಇತ್ಲು ವರ್ಷ ಅಸಿಲ್ ಮಕ್ಕ ಕಳೆ ನೀವು ಏಕ ದಿವಸ ಮಣಕೆ ಗೆಲ್ಮು ಮಳಕೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ते पाप प्रज्ञे निमित्तान तपस्याक वतना तिका वच म्हणून सांगलके ताका तीण म्हळके हांव कितली वेळा सांगला हांव वत्ता 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 म्हण तूं नाका राब राब म्हण म्हाका वच्चे सोडी म्हळके तेदना ती प्रमलोचे भायर सरतना गर्भिणी आशिल्ले के आनी वापास हे देवलोकाक गर्भ व्हरचे नाका म्हळ्यार खातीर जावन ते गर्भ काण घेवन वृक्षार दवरले के तिणें ते वृक्षार दवरले ते विशिश्ट जावन आशिल्ले गर्भाक पळोवन चंद्राक वात्सल्य येयले के हे चरडाक रक्षण करचें कोणें म्हूण चंद्रान ते अमृत प्राशन करून घेवन ते चरडाक होड केले के त्या वृक्षाल निमित्तान वाड्डील निमित्तान तिका वार्क्षी म्हणून इनाम आनी चंद्रान तिका होड केलेले तसल ते चंद्रान मारीश म्हळ्यार त्या धुवेक प्रमलोचा आनी कंडूर आशिल्ले धुवेक काण घेवन विवाह कार्य करून दितस के प्रचेतसाल ಒಟ್ಟು ताकाची तांणी तपस्या केलेले भरती काळ पर्यंत तपस्या केला पळय विवाह पूर्व प्रचेतसान भरती काळ तपस्या केला कला म्हळ्यार फुडें कालांत विवाह जावका म्हणून जाल्यार आज कशें पळया डबल डिग्री जाला म्हळ्यार खाली 1 डिग्री जाल जाल्यार जायना चल्लो चल्लेलें एज्युकेशन पळोवन दिवचें भारी छंदसे कडेन लोकांत पाय धुवन ताका कन्यादान करून दिवचें मावान ते चल्लेले पाय धुवक जाल्यार त्या पाय चल्ल्याक योग्यच का तागेले पाय धुवचे ताका फुडें कालांत निवंगूच आशिल्लें काय कांय पुणी थोडे देव धर्म स्नान संध्यावंदन जप तप वासकी मारा येतो गेले की म्हूण कसल्याक म्हळ्यार मावान तागेले पाय धुवक जाल्यार तागेले पाय धुवची योग्यता जावका ना ताका ताण म्हळके म्हाका योग्यता आसा कसले योग्यता आसा म्हाका पाय आसा म्हळके आतां पाय आसलो पुरो त्या वेळी सॉक्स शू काडले म्हणून जाल्यार असो ताका ताण म्हळकय प्रचेतसान म्हळकय म्हाका विवाह कार्य करून दिवका म्हणून जाल्यार म्हाका कसले वरदक्षिण नाका
म्हाका कसन दावका म्हळ्यार त्या कंडूरशीन पारायण केलेलं ते ब्रह्मपार स्तोत्रस पळय ताजे उपदेश दिया म्हळके कसला म्हळ्यार त्या कंडूरशीन पश्चाताप दग्ध जावन कसला म्हळ्यार इतले काल पर्यंत ताण केलेलं ते तपस्यास पळया ते सकड नष्ट जालें ना त्या वापस रिगेन करचे खातीर ताका आज आमी पुजे वेळार संकल्पन म्हणतच ब्रह्मपार स्तोत्रस्य कंडूरशिः अनुष्टुप छंदः पूजाधिकार सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः म्हण आमकां पूजाधिकार मेळका म्हळाल खातीर जावन आमी ते 5 की 3 श्लोकाचे ब्रह्मपार स्तोत्र म्हणका कसला म्हळ्यार डेली म्हणका काय कसला म्हळ्यार सकाळी फुडें एक वेळा पूज कोर न्हू आयल म्हणून जाल्यार आमगेले ते पूज्य करचे योग्यताच पळय वापस रिगेन दावका म्हणून जाल्यार देवा आपुडका म्हणून जाल्यार स्तोत्र म्हणून आपुडका काय कसला म्हळ्यार आमी चुकून कसन चुकी करताच म्हणून कळना कसले असो देवा पुजा म्हळ्यार देवा कुडान तूं वचून करचें न्ही आमकां तुमकां सकट देवा कुडांत वचून मात्र देवा पूजा करचें कसला म्हळ्यार शास्त्र सांगता कसं नाही म्हळ्यार प्रतिमासु अप्रबुद्धानां म्हणून विग्रहांत पूज करचें पळया ते फस्ट स्टेप के एलिमेंटरी स्कूला वचनाचे तशें बाल्य के ते कसला का म्हळ्यार अग्नौ क्रियावतां विष्णुः योगिनां हृदये हरिः प्रतिमासु अप्रबुद्धानां सर्वत्र विदितात्मनां म्हणून ಹೊಡೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಕರ್ತಲ್ತೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪ್ರವೀಣ ನಿಷ್ಠ ಋಷಿವರಣ್ಯ ಸಪಳಯ ತನ್ನಿ ತಸಲ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತೂಜ್ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ ಪಳೈತಾಕೆ ಯೋಗಿನಾಂ ಹೊಡೊಡ್ಡ ತಪಸ್ವಿ ಸಂತ ಮಹಾಂತ ಶ್ರೀಪಾದರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಅಮ್ಗೆಲ್ ಕತಿರ್ ತನ್ನಿ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಚ್ ವಿನಃ ತಂಗೆಲ್ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂತೂ ತನ್ನಿ ದೇವ ಪಳೈತಾಕೆ ತನ್ನಿ ಮನಾಂತು ದೇವಾಲ್ ಪೂಜೆ ಕರ್ತಾಕೆ सर्वत्र विदितात्मनां जगत्यात ज्ञान कळले कसला म्हळ्यार जगत्य कोळका म्हणून जाल्यार जगन्नाथ म्हळ्यार कोण म्हणून कोळका ताकाची शास्त्र कसं सांगता म्हळ्यार सगळे जगत्य समजून घेवचे जाता की ना की देव कोण म्हणून समजून घे तेदन जगत्य कसन म्हणून कळता म्हणून तशी सक्कड कडेन परमात्माक पळयतालच पळया प्रत्येक वस्तून तूं देवाक पळयता काय चराचर प्रपंचांतू जडांतू चैतन्यांतू प्रत्येक वस्तून तूं पळयता काय तशी पाजक क्षेत्रांत जन्म घेतील तसल त्या मध्वाचार्य आनंद तीर्थ बाल्यांतू सक्कड प्राणीक पशुक पक्षीक सस्याक कोणाका पळयला पांय पडता आशिल्ले कसं म्हळ्यार प्रत्येक लेलंतू तांकां देव दिसता आशिल्ले तसल आमकां दिसता व्याजी सालिग्रामांतू देव आस म्हळ्यार विशयार केलो जना संशय बट मानतू देवच व्या म्हूण ते अत्यंत कनिष्ठ पक्ष के कसला म्हळ्यार परमात्मान सर्वत्र व्याप्त जावन आशिल्लो परमात्मा हांव सिंपल जावन एक दोन विशय सांगता कसला म्हळ्यार हरिवंशांतलो विशय भरती येवचे पुरो जाल्यार हे सिंपल केलो विशय सांगल्यार आनी कोणेय सांगतना आमकां सममनान कोत्ता देव म्हळ्यार कोण म्हळ्यार अथो अशेष गुणोनद्धम निर्दोषम यावदेव हि तावदेव ईश्वरो नाम जगत्यांतू अत्यंत गुणपरिपूर्ण जावन आशिल्लो आनी तागेलंतू एಳ್ಳಷ್ಟು चूकी नत्तिलो दोष नत्तिलो तो परमात्मा तागेलो सामर्थ्य कसं नाही म्हळ्यार तो सर्वज्ञ तो सर्वशक्तू आनी तो सर्वव्याप्तू पळया सर्वज्ञ म्हळ्यार आमगेलें ज्ञान आसा पळया ताका लिमिट्स आसा आमकां तागेला म्हणके सर्वज्ञत्व आयल म्हणून जाल्यार आज जगत्यांत दड्ड म्हळ्यार कोणेय ना आशिल्लीच आमी सकड अपेक्षित वस्तू ते ज्ञान भरती वद्दाट करताची आमकां कोळका म्हणून जाल्यार आमगेले योग्यता कितलो आसा तितलो मात्र आमकां कळचें जाल्यार देव तशें न्हय के सर्वज्ञ तो सर्वत्र जगत्यात चराचर प्रपंचात सकड ज्ञानशील तो परमात्मा ताका सर्वज्ञ म्हणचें अनेक कसं नाही म्हळ्यार सर्वशक्तू ताण मन केलें म्हणून जाल्यार कसनय करूं साध्य आसा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अपि समर्थः सर्वशक्तू अनेक कसं नाही म्हळ्यार सर्वव्याप्तू म्हणून ताण नत्तिल जागना अंतः बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः ब्रह्मांड भितरी तो आसा ब्रह्मांडा भायरी तो आसा पिंडांडा भितरी आसा आमगेल भितरी तो आसा आमगेल भितर तो ना म्हणून जाल्यार जगत्य आमगेल कसने चलना तेन विना तृणमपि न चलति ध्रुवान म्हळके योंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां आज तू मगेल देहांत तो प्रवेश करचो वचून मागेल सक्कड चलन वलन चलता म्हणून ताकाची आंग्ल भाशेन सांगनाचवे ओमनिसेंट
ऑमनीपोटेंट आणि ऑमनी प्रसेंट म्हणून सर्वत्र व्याप्तू सर्वज्ञू सर्वशक्तू तगेले सामर्थ्य कसं नाही म्हळरी इरुविके सत्ता म्हणचव्या स्वरूप तगेल कंट्रोल अंतस अस्तित्व म्हणताच आम्ही आमगेल अस्तित्व आमकां कसं म्हूण कळना आमकां कोणाके कंट्रोल करूं काय जायना कसं म्हण आमकां कसलें स्वातंत्र्य ना स्वातंत्र्य आशिल्ले व्यक्तीले लक्षण कसं नाही म्हळरी तगेले इरुविके तक कंट्रोल आसा अनेक खंयचे म्हळरी प्रमिती म्हळ्यार नॉलेज ते ज्ञान परमात्माक परिपूर्ण जावन आशिल्लें ज्ञान आसा अनेक खंयचे म्हळ्यार प्रवृत्ती चटुवटिके हे तिन्नीची परमात्मालाग परिपूर्ण आसा जगत्य सगळे तक कळतविना तक सक्कड समजून घेतील जगत्यांत कोणें ना इवन लक्ष्मीक समेत परमात्मा कोण म्हूण कंप्लीट गोतना जाल्यार आमकां स्वातंत्र्य आसा बट माम कसन स्वातंत्र्य एब्सोल्यूट इंडिपेंडन्स आणि रिलेटिव्ह इंडिपेंडन्स म्हणचवे आमकां दत्त स्वातंत्र्य म्हणटा आमगेलांतू लिमिट्स आसा जाल्यार अनलिमिटेड कोण म्हळ्यार परमात्मा मात्र सांगील कसलक म्हळ्यार देवा पूज करतना देव केवदनाची देवालयांत मात्र आसा म्हळ्यार कल्पना नाही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त जावन आशिल्लो तो परमात्मा हे बिंबांतू विशेष सानिध्य दवरला म्हणून कसलक म्हळ्यार बिंबांतू अर्चकाले तपोबलान करतना एक देवालय अंतू त्या मंत्राच्या सामर्थ्यांत करतना विशेष जावन त्या बिंबांत परमात्माला सानिध्यत गे कशी म्हळ्यार आज जगत्यान सगळे कडेन वारेस किना वारे नातील जीवन करूं जायना सगळे कडेन वारेस जाल्यार आमचे चड वारे जावका म्हणून जाल्यार फॅन ऑन करका आयदर कूलर घालका फॅन घाल म्हणून जाल्यार वारे चड येता कूलर घाल म्हणून जाल्यार आनीक चड वारे येता तशी परमात्माला सानिध्य सर्वत्र व्याप्त आसतले जाल्यार हिची वैशेषपूर्वक सानिध्याची खंय म्हळ्यार देवालयांत तसल ते देवालय पूजन करचे खातीर आमकां अधिकार मेळका कसले म्हळ्यार सकाळी पुडोट्टोन दिव लावन घेवन देवा अभिषेक करून पूज पुरस्कार करून घेवन बागेल घाल लॉक करून गांवभर भोंवन येतना वापास आनी देवाल उडगा सेवचे आनी नेक्स्ट डे सकाळीची आनी सगळे गांव भोंवन येता तो जगत्य म्हणटा वापास ते रायट्स मेळका म्हणून जाल्यार हे ब्रह्मपार स्तोत्र म्हणका काय तशी त्या ब्रह्मपार स्तोत्राचे उपदेश त्या प्रचेदसांक दिल्या निमित्तान त्या मारिशा लोटो विवाह कार्य जाल्या निमित्तान त्या प्रचेतसांक दक्षाल जन्म जालके हे मारिशाल चरित्र जाल्यार विंगड आसा तिणें फुडें काळांतू राय्याल बायल जावन आशिल्लें काय अकाल वैधव्य आयल्या निमित्तान भरतीकाळ पर्यंत तपस्सी करून घेवन दीर्घ आयुष्य आशिल्लें तसले म्हाका 10 जन ब्राह्मण जावका म्हणून तिणें तपस्सी केल्या प्रभावान मुखावेल जन्मांतू 10 जन प्रचेतसा लोट तिक विवाह कार्य जाला तन्निमित्तान दक्षाल जन्म जाला आज सगळे जगत्यांतचे दक्षाल संततीचेच प्रभाव म्हणून घेवन हरिवंश पुराण भारी चंद उल्लेख करता त्या दक्षाक असिकनी वळलोट विवाह कार्य जाल्या निमित्तान 1000 जन चरडू जन्म येतके ते 1000 जन चरडूवांक सक्कड वट्ट करून एक नाव दिला हरिवंश पुराणान बचाव भटमाम तुम्ही 10 नाव सांगतना आमकां पूर जाता आनी बिनी तुम्ही 1000 नाव सांगला म्हणून तांगेल नाव सांगचे सूर केलं म्हणून जाला रे आनी वरल 9 दिवस पर्यंत 100 जनाल 1000 जनाल नांवां जाता आनी कसं जायना म्हूण ताकाची तांक प्रत्येकल्याक नांव दवरनी नांव दवरचे केल्या कडेन क्रमस सक्कड एकल्याकाच नांव दवका म्हणून एकल्यान नांव दवरचे प्रारंभ केले काय सुरवेक दिगंबर म्हणून दवरले कडे खंयचें नांव मेळ्ळें म्हळकुळे अक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर अशी सकट नांव दवरतले आसच एक कडेन तूं भारी चंद दवरले के एक मम्मान कसला म्हळ्यार भरती काळ पर्यंत चरडूं जायनी म्हळ्यार कातरारी भारी संतोषार एक चल्ले चरड जन्म आयल के सगळे कडेन उल्हासाचें वातावरण हे चरडान जन्म आयल निमित्त आमगेल फॅमिलींत उल्हास आयलो म्हण घेवन ताका एक नांव दवरलें के कसन नांव म्हळ्यार उल्हास म्हूण स्वल्प काळान आनी 1-2 वर्षान अनेक चरड जन्म आयल के तेदन फॅमिलीन सकड ताण जन्म आयल वेल टू डू सकड जाला ताका नांव दवरलें कशें न्हय म्हळ्यार ताका एक विकास म्हूण नांव दवरलें के म्हळ्यार फॅमिली आनी सकड ग्रोथ जाला लायक विकास जाले कडेर अनेक चरड जन्म आयल के
दलारी तक अगत्य नाशिल के हक्क कसन नाव दवरचे म्हणून घेऊन ताका म्हळ के आनी मुखारसून बिनी जन्म आयला कष्ट देखून तक खलास म्हणून नाव दवरलं काय आणि पुरा आनी नाका म्हण तशी कसले असं 1000 जन हरियश्व जन्म आयलेच तन्नी सृष्टी कार्य करचे खातीर भायर सरली काय तेदना नारद आले आगमन दत्ता तो म्हणत काही सृष्टी कार्य करचे का जाल्यार फुडेची हे जगत्य म्हळ्यार कसन हे जगत्याक नियमन करचे कोण हे सकट तुम्ही समजून घ्या अशी सृष्टी कार्य कसन करताची म्हळके आणि हे भागवतान भारी चंद येता नारदान त्या हरियश्वांक प्रश्न करचे 10 प्रश्न करतके त्या 10 प्रश्नाक चंद तांणी उत्तर दिला ते आनी पळोवचे गेल्यार भागवत सूर जाता त्या प्रश्न सांगले नंतर तांणी वापस येयनी के गेले तरबले के म्हळ्यार सर्वसंग परित्यागी जावन घेवन संत जावन बिडी संन्यासी जावन घेवन तांणी साधनेच गेली के हांगा दक्षाक भारी कोप येयले के पळया त्या नारदाल ताकत कितलस पुरो तागेले एक इंटरव्यू निमित्तान एक संदर्शना निमित्तानाची हे मागेले जगत नाका संसार नाका म्हणून सकड त्याग करून वचका म्हणून जाल्यार नारदाल नॉलेज कितलस पुरो ಸ್ವಲ್ಪ काळान वापास 50 जन चेडूं जन्म आयली के हे सगळें कशें म्हूण निमगो नकाची हे देव रहस्य तांकां वापास नामकरण केलें काय शबलाश्वरू म्हूण हान्नी समेत भायर सरलो वापास थंय नारदाल इंटरव्यू जालें नारदाल संदर्शन जालें तांणी मालगड भावांक फॉलो केलें काय ताकाच पळया आजी के लोकांत नियम आसा मालगड भाव गेल्लो वापास येनी म्हणून जाल्यार ताका सोदून तागेल्या भावाक पेटयनाच कोणाचे कल म्हळ्यार गेल्लो मातशें गेलो आनी वापस येता म्हणून सांगू जायना म्हळ्यार आजी के प्रतीती आसा तेदान म्हळकय दक्षान आनी हे सकड तापत्रय नाका म्हळल खातीर जावन हे चल्ले चेडूं नाकाची म्हूण तागेली मनस्थिती कशी आसचे पुरो आनी वापस त्या दक्षाक जन्म आयला कोण म्हळ्यार 60 जन चेल्ली चेडूं जन्म आयलेच के हांगेल निमित्तान सगळे जगत्यांत प्रपंचांत सृष्टी विस्तार जाल्ले म्हणून हरिवंश पुराण सांगता त्या 60 जनाक कोण कोण होरडी करून दिल्ली म्हणून भागवत एक कडेन भारी चंद सांगता आसा एकोपी कन्या नूनम पुत्र शतादपी म्हणून जन्म आयलेली एक चल्ली चेडूं जाल्यार 100 जन चल्ले चेडूं आपशी श्रेष्ठ के प्रोवायडेड बाय दॅट ताका कसन एक ब्रॅकेटांत विशय आसा त्या कसन आहे म्हळ्यार यदि सत्पात्रे प्रदीयते चेल्ली चेडूं जन्म आयला 100 चल्ले चेडूं आपशी चांग म्हणून खुश पावचे पशी त्या जन्म आयले चेल्ली चेडूक चांग कडेन कन्यादान करून दिलें म्हणून जाल्यार अत्यंत श्रेष्ठ तशी त्या दक्षाल भाग्यान करतना त्या 60 जन चेल्ली चेडूवांक 60 जन चेल्ली चेडूवांक चांग कडेन कन्यादान करून दिला के 10 जन धर्मरायाक विवाह कार्य करून दिला 13 जन कश्यपांक विवाह कार्य करून दिला 27 जन चंद्राक विवाह कार्य करून दिला 4 जनांक अरिष्ट नेमीक विवाह कार्य करून दिला आनी वरलेले 6 जन काउंट करा 10 यमधर्माक 13 कश्यपाक 27 चंद्राक 4 अरिष्ट नेमीक 54 जाले आनी वरलेले 6 जन कोण म्हळ्यार भूत क्रशाश्व अंगिरस हांकां दोग जन चेल्ली चेडूवांक दिवन विवाह कार्य केले के चंद्राक 27 दिलेले चेल्लील नांव सांगचें आतां तुमकांय गोत आसा गोत्तशिल्यांक मात्र अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्या आश्लेषा मगा उब्बा उत्तरा हे सकड चेल्ली चेडूं चंद्राल बायल दक्षाल दुवानी हांकां 27 दाक्षायणीयರು म्हणटाच अनेक धर्मरायाक विवाह कार्य करून दिला 10 जन तांत कोण म्हळ्यार अरुंधती वसु यमी लंबा अरुंधती वसु यामी लंबा क्रतु साध्या मुहूर्ता संकल्पा विश्वेदेवा म्हणून अशी 10 जन चेडूं धर्मक प्रजापतीक विवाह कार्य करून दिला के ते 10 जन धर्म प्रजापतीन तो विवाह कार्य करून दिला विश्वा म्हणून विवाह कार्य करून दिला पळया तांक वापास
चरडू जन्म आयलेच की तेका विश्वे देवरू म्हणतच. हांव ह्या टॉपिक सांगतास कसल्याक म्हळ्यार थोडे रिलेटेड टॉपिक हे. तंतू विश्वे देव जन्म आयलेच के ते विश्वे देव कोण म्हळ्यार आमी केदनाची ಹೊರಡಿಕೆ वेळारी एकच व्हड व्हड देवालय प्रतिष्ठापना कार्या वेळारी एकची महालया वेळारी एका घरकडे वर्षिका वेळार हांगेला आमी उडगास काडतच. त्या कोण म्हळ्यार क्रतू दक्ष काम काल पुरुरव आर्द्रव धुरी लोचन अशी हांकां विश्वे देवरू म्हणतच. श्राद्धा वेळार पळया एक दोन माणय दवरतना एक पित्रांक माणय म्हणून जाल्यार अनेक विश्वे देवांक एक माणय म्हणून दवरोस तांकां श्राद्ध देवरू म्हणतच. तशी यमधर्माल निमित्तान विश्वे देव जन्म आयलेची मुहूर्ता मळाल निमित्तान आज ಹೊರಡಿಕೆಕ ಮುಂಜಿಕ सगळं आम्ही मुहूर्त दवरतात नव्हे त्या मुहूर्ताचे अभिमानी देव जन्म आयलेच के अशी संतती वृद्धी दत्ताची सगळेची दक्षाले संतती वृद्धी जाल्या. हांगा सप्तम वैवस्वत मन्वंतर प्रारंभ जाल्ले म्हणल विशयारी मुखावेल मन्वंतराची काणी प्रारंभ जाता. मरीचिल पूतू कश्यप कश्यपाल पूतू विवस्वत म्हळ्यार सूर्यदेव हागेल वृत्तांत भारी चंद कसलं म्हळात वैवस्वत मन्वंतरांत आम्ही आसच्या वसून हांग चड विषय सांगचस. एक दिवसू कश्यपान नित्यान्निकांत वत्तना दिती देवमाता ही दिती कोणे नाही वापास कश्यपाक विवाह करून दिलेले भरती संतती आसच. दिती अदिती धनु कद्रू सुरसा सुरभी खशा क्रोधवशा ताम्रा हे सगळं कश्यपाल बायल पळे. दितीक दैत्यರು अदितीक देवतेಗಳು धनुक दानವರು सुरसाक गरुडु विनताक गरुडु सुरसाक सकड सर्प कद्रूक काद्रवेय अशी सगळं संतती वृद्धी जाता. तशी हांगा कश्यपाल बायल दिती सूर्याल खातीर गुरबिणी आशिल्ली काय त्या संदर्भाचारी भरती गुरबिणी असताना कश्यप एक दिवस नित्यान्निका गेला तवळी घरा भायरी भवती भिक्षांदेही म्हणून बूद आईल काय एक दिवस दलारी ही गुरबिण्याच्या वसून पुढे कालांत घर मेट्टिलनी चढ घराचे विस्तार चढ तशी तक्क दिवक दलाल कसले एक भिक्षस त्या घेऊन भायर येताना भरती विलंब दलके कसलाक म्हळ्यार गुरबिणीक गडबीड करून चमकुच्या जायना. क्षणांत क्रोधाविष्ट जावन आशिल्लो बुधान म्हणकै खंयचे गुरबिणपणा निमित्तान म्हाका भिक्षी दिवचे येवचे विलंब जाल्ले तन्निमित्तान तुगेले त्या गर्भांत आशिल्लो चरड मोरचो म्हणून शाप दिले काय. भरती दुःखीत जावन घेवन कश्यपान आयले तवळी तीण भरती प्रार्थना केले काय. ताका तीण कश्यपान म्हणकै कसले चिंत करू नाका आमगेल कर्तव्य धर्म कर्म कार्य आम्ही योग्य रूपार केला म्हणून जाल्यार त्या शापाचे प्रभाव कसने लागना म्हणून समाधान करून घेवन सांगलरीची कसला म्हळ्यार कश्यपाल सामर्थ्यांतो त्या गर्भांत आशिल्ले शिशूक कसने दायनी काय. फुडें कालांत एक क्रम आशिल्लो कसने म्हळ्यार घरकडे भिक्ष घेवच्या कोण येता पळय तांकां भरती मास आशिल्ली गुरबिणील करानाची भिक्ष दिवसूच आशिल्ले काय. कसला म्हळ्यार तांणी आशीर्वाद केले म्हणून जाल्यार हिगेल प्रसव क्षेम प्रसव सुख प्रसव दत्ता म्हणून कसला म्हळ्यार फुडें कालांत तो आतांच्या म्हणके स्कॅन एवरी मंथ टेस्ट सकड ना आशिल्ले मालगडेल आशीर्वादानाची संताले महंताले मालगडेल आशीर्वादानाची प्रसव कार्य जावका आशिल्ले म्हणल खातीर जावन घेवन तिक्क चिंत जालकय कश्यपान म्हणकै कसले चिंत करू नाका म्हूण जाल्यार तिगेल मनान तो शंककय मिगेले पोट्टांत आशिल्ले अंड म्हळ्यार गर्भ मृतवे म्हणून मेल्ललवे म्हणून तिक्क शंके येवचे वचून त्या जन्म आयलो चरडाक मृत अंड हा मारता अंड हा म्हणून नांव जालें नांव दवरलें न्ही तिक्क ते जन्म येतना मनांत शंके आशिल्ले वचून ताका नांव आयलें काय मारतांड हा म्हणून. तसले ते विवस्वान सूर्यान तागेलो संसार प्रारंभ केलो काय. तागेल बायल कोण म्हळ्यार विश्वकर्मा आज आमी म्हणचवे डिवाइन शिल्पी म्हणून देवशिल्पी विश्वकर्माल धुव
समज्ञा लोट्टू सूर्याल विवाह कार्य जलके आनंदारी संसार चलत आशिलो जाल्यारी सूर्याले ताप प्रभावान हिक संसार करू जायनिके स्वल्प काळदल तशीची संसारांत विरस प्रारंभ जलके तिका बामणाक सोण वचे म्हळ्यार तो सोणा कसला म्हळ्यार आज पळया सूर्याल प्रभाव पळया 40, 45, 50 डिग्री गेल म्हणून जाल्यार आमकां शाक तडसून घेवचें जायना आमकां न्ही सूर्याक कितले किलोमीटर दूर आसा म्हणून गोतस्वे मिनिमम 16 कोटी मैल दूर आसा के तितलो दूर आसा म्हणून जाल्यार हिची आमकां सूर्याल शाकाचे प्रभाव पळया शाक कसलो म्हणून तडसून घेवचें जायना तशें आसतना त्या सूर्याल ओट्टू संसार तीण कशें करचें नित्य अग्नीचें आलिंगन अग्नील ओट्टूचे सहवास करूं जातवे तिका जायनी काही संसार करूक जाल्यार स्वल्प काळाच्या संसारा निमित्तान त्याग जन चरडू जन्म आयलेच के त्या कोण म्हळ्यार एकलो विवस्वान म्हळ्यार सूर्याल पूतू वैवस्वत म्हूण नांव तेगेलें ताका वैवस्वत मनू म्हणटाची आनी दोग जण ट्विन्स जन्म आयत ताका यम आनी यमी म्हणून तिची यमुना म्हणटाची सूर्याल ಒಟ್ಟು ಸಂಜ್ಞಾಲ್ ನಿಮಿತ್ತಾನ ಸಂಸಾರಾಂತು ತ್ಯಾಗ ಜನ್ಮ ಆಯತ್ತಚಿ ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಯಮು आणि यमुना आता हिका कुळार वच्च्या म्हळ्यारिना हागे लोट संसार कोरया म्हळ्यारिना पक्कने घर सोण गेल्लो म्हणून जाल्यार सूर्याक दोळ दांकून वच्चा जायना कसला म्हळ्यार तो वर्ल्ड टूर करता आसता सगळे जगत्यांत भोंवतो काही नाही काही हात तागेला आतां सिरकून पळोवं पडता ताका तीण एक नवे प्लॅन केलके सृष्टी केलके कसं नाही म्हळ्यार सूर्या कुळू काही नज्ज हांवें घर सोड वचका कसांक करचें म्हूण ताका तीण एक प्लॅन केलें कसं नाही म्हळ्यार तिगेलें एक इमेज क्रिएट केलकें इमेज म्हळ्यार प्रतिकृती म्हणटाच छाया म्हणटाच आज पळया आमगेले इमेज कॅप्चर करतले कसं म्हणटात छायाग्राहकरू म्हणटाच तशी तिगेल्या मणकेच एक इमेज क्रिएट करून ताका एक लायफ दिवन घेवन ताका एक जीव दिवन घेवन तिक म्हणलें की तूं मेगेल बामणा लोट्टू संसार करी म्हूण कसला म्हळ्यार एकदम परफेक्ट आशिल्ली काय समज्ञाल म्हणके आशिल्ली काय ती मेगेल बामणा लोट्टू तूं संसार कोरका चुकून पुणी हें रहस्य सांगचें ना आनी तीण सक्कड बामणाक खंयचे टायमार सकडी पुडतान्नी दिवका केदार कसकसन खाण कोरका त्या सक्कड सांगला के रहस्य एक कंडिशन कसं म्हळ्यार मिगेल चरडूवाक चंद करून पळोवका तुवें म्हळकें हे रहस्य मिगेल बामणाला सांगचें ना म्हळकें तीण जायत म्हळकें जाल्यार ताका एक लिमीट आसा म्हळकें तुगेल बामणान बिनी मिगेले मत्ते केसां धोर घेवन खंय बिनी शाप दिवचे येता म्हणून बिनी मारच्याक भिश्टोच्याक बिनी आयल म्हणून जाल्यार हांव सकड तोंड सोडता म्हळकें आयज सब अड्डा म्हळकें कसलो म्हळ्यार तेदाना त्या कालांत सकड एक संसारांत तसल विरस म्हळ्यार येवचे विशय येवं ना देखून तितले काळ पर्यंत पुणे बामणाक सोड रब्बेत नवे म्हळ्यार खातीर धांवन घेवन बामणाल वैरी वैराग्य दवो ब्राह्मणाल वैरी क्रोध दवो न्हय तागेले ते ताप तेजाचे प्रभाव सहन करूं जायना अशी ती भायर आयलेले हांगा अन्नाल घरकड आयिल्ले कुळारा त्वस्ट्रू विश्वकर्मा म्हणटाच ताण म्हळकें कले आयिल गो मे रजेन तूं मे जूना रजे दवो आयलवे म्हूण आज कुळार येवचे साधारण बैल मनशान केदना म्हळ्यार चरडूवाक रज पळय कुळाज्यात येवचे तशें बी तूं मे जून रजे खातीर आयली की एक परमनंट बामणा रज दिवन आयल्या म्हूण ताका तीन म्हळकें आनी म्हाका बामणा त्या राबच्या साथ दिना म्हळकें ताका ताण म्हळकें हरडीक कोरून दिले नंतर तुका बामणू गती तुगेले कसले प्रॉब्लेम्स आसा म्हणून जाल्यार सॉल्व करया जाल्यार बामणाक सामून रावची योग्य न्हय म्हूण घेवन ताण तिका भितर रिग दी न्ही खंय तस्सल एक मनस्थिती आज आसा म्हणून जाल्यार आज घरांत कोण पांय दवरून कुळार येवका जाल्यार फुडें सांग म्हाका गोत तशिलें अशी जाता तें म्हूण घेवन म्हूण इमिडियट कोर्टांत तांडोवचे विशय जाता कसले आसो विश्वकर्मान तिका भितर घेयनी तिगेल परिस्थिती पळया हेकड बामणा थंय वच्चे नात म्हळ्यार ऑलरेडी छायाक दवरून आयल्या हांगा बापूस घरा भितर रीग दिना
म्हळल कतीर दावन घेवन बामणाले पतिव्रता पारायण दावन आशिल्ली ती अत्यंत सुंदरी दावन आशिल्ली संज्ञा कुरुजांगल क्षेत्रांत वचून घेवन विंगडाला दृष्टी पडून नज्ज म्हळल कतीर दावन घेवन वडवा रुपारी म्हळ्यार अश्विनी म्हणटा चेल्ली घोडाक अश्विनी म्हणून त्या रुपार थंय रबून घेवन बामणालेंच ध्यान करताची कुरुजांगलांत रबलिके हांग भरती काळ पर्यंत पळया सूर्याक कळयनी काही मागेल बायल नाही ही म्हणून शास्त्र सांगता कसं नाही म्हळ्यार असल एक सूर्याक तागेल बायल नाही म्हणून कळणी म्हणून जाल्यार तितलं अज्ञान आशिल्लें त्या सूर्याक आमी गायत्री मंत्राचे प्रतिपाद्य देव म्हणून कशी नमगुचे म्हणून आज आमी गायत्री मंत्राचे प्रतिपाद्य देव केलो जन सूर्य म्हणून उपासना करताची सूर्याक तागेल बायल कोण म्हणून घेवन समजून घेव तितलं ताका नॉलेज ना म्हण नंतर ताका म्हळ काय हे मध्वाचार्यान आईल नंतर सांगता पडले काय म्हळ्यार भरती काळ पर्यंत गायत्री मंत्राची उपासना करची म्हळ्यार सूर्याला उपासना करता म्हणून लोक आशिल्ले केलो जन ते कशी जाल्ले म्हळ्यार बस स्टँडान वचून बसर बसला काय खंय वता म्हळ्यार गोतना बसर बोर्ड ना हाका खंय वता म्हण हाका गोतना म्हळ्यार गायत्री जप करताची कोणाल कतीर जप करता कसन जप करता गोतना मध्वाचार्यान येवन सांगले कसं नाही म्हळ्यार गायत्री मंत्राचे प्रतिपाद्य देव कोण म्हळ्यार सूर्यमंडलांत भितर आशिल्ले सूर्यांतर्गत जावन आशिल्लो सवित्र नारायण परमात्मा म्हणून घेवन मध्वाचार्यान येवन सांगता पडले की सांगेल कसं का म्हळ्यार त्या सूर्याक भरती काळ पर्यंत ताण संसार केला की हिगे लोट्टू ताका कळयनी तागेल बायल नाही म्हणून तन्निमित्तान आनी त्याग जन चरणू जन्म आयलेच के त्या कोण म्हळ्यार तिगेल नांव संज्ञाल मणकेच्या वचून सवर्ण म्हण तिका नांव आशिल्लें के म्हळ्यार पळोवचक संज्ञाल मणके दिसता आशिल्ली देखून तिगेल नांव सवर्णाश्च वचून जन्म आयलेलो सुरवेक चल्लेक सावर्णी म्हूण नांव दवरलें के नेक्स्ट मन्वंतर येता पळया हें वैवस्वत मन्वंतर नेक्स्ट मन्वंतराक अधिपती कोण म्हळ्यार सावर्णी नेक्स्ट जन्म आयल कोण गोतस्वे शनैश्चर भरती जनांक शनैश्चर म्हणून कळना चूक क्षम करा सम नांव पुणी तागेले उच्चार करा ऑलरेडी शनील प्रभाव तडसून घेवचे जायना नांव एक्का एक चूक सांगले म्हणून जाल्यार आनी तागेलो प्रभाव चड जाता कडेन केलो जनांक शनीश्वर शनीश्वर म्हळ्यार पुणी येडना शनेश्वर म्हूण नांव ना शनैश्चर म्हणून छाया मार्तांड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम पळया छाया म्हळ्यार सूर्याल बायल मार्तांड म्हळ्यार सूर्य देखून छाया मार्तांड संभूतम शनैश्चरम शनी जन्म आयला के ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಾಂತರಂತೂ अन्यकली चनली जन्म आयली म्हणून सांगतात तिगेल नांव कसं नाही म्हळ्यार तपती म्हणून कसलें असो संसार चलता आशिल्लो सूर्याले केदोळ पर्यंत चंद चलता आशिल्लो म्हळ्यार तिक चरडू जन्म येनी आशिल्लो पळय तेदोन पर्यंत ते चरडाक चंद करून पळयत आशिल्ले के कोणाले समजेल चरडूवांक केदन स्वतः तिगेल गर्भांत चंद्र जन्म आयले तेदन प्रारंभ जाले के हाका म्हणचे मलताई धोरणे म्हणचवे तिणे पार्शालिटी करू प्रारंभ केलं काय तिगेल चरडुवा वैरी आलस्य अन्यथा कोपचे बिश्टोचे आणि हिगेल चरडुवा चंद करून ट्रीट करचे मालगड पूतच पळया वैवस्वत म्हणून थोडे पेशन्स आशिल्ले ताका ताणचे एडजस्ट केले काय जाल्यार नेक्स्ट चल्लास पळया यम तो व्हेरी स्ट्रिक्ट ताण बिनी टॉलरेट करनी काय ताण पळयले काय आनी आम म्हाका सांगून सोड काय इतले दिवसा म्हणके करता ना तूं आम्म वामी गेले म्हूण म्हळ काय आनी बिनी अशी केलें जाल्यार म्हणून घेवन कोप्पारी चर्च आयला तवळी आवसुकाची पाय उकळ के ताण मस्तुचाक तत्क्षणान त्या छायेन यमाक शाप दिल के तुगेल पाय पोण वचो म्हूण यम सीधा धावल के अन्ना लगे अना कसन म्हणचे जगत्यांतू कुपुत्रो जायेत क्वचित लोकांत नियम कशे म्हळ्यार जल्लल चरडू पिणी समनाशी आसचे पुरो जाल्यार आवसूलंत केदनाची दोनी म्हळ्याले एका तिगेलंतू कसलेंची वैकल्य म्हळ्यार आसना म्हणटान ही आवसू आमगेला आवसू भई की नाही की म्हणून म्हाका संशय येवचे सूर जाला कसल्याक म्हळ्यार काम करचे ताणे जाल्यार काट येवचे म्हाका सक्कड कितापती करचे शनी ना जाल्यार काट आमकां म्हणलें म्हळ्यार शनी तिगेल पूत नवा कसले आसरे तूं केलेली चुकी म्हणलें कसले आसो आवसूची तिण गर्भधारण केल्या
दिकून घेऊन तीन दिलेला शाप कसा नसतं त्या खंडितक फलिता येता त्याला हाव कसान म्हणून विचारण करता मुखारसून त्या शाप फलिता आईल दलरीची मिगेल प्रभावानं त्या पाय अपास्तू केत्ता म्हणून घेऊन तक समाधान करून घेऊन तो सूर्य छायले निमगीत गे रहस्य कसं नाही म्हणून ते कसन सांगलारी उल्लोच तयार ना म्हणताना कोप्पान ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ದವ್ರು ನಿಮ್ಗಿತ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ದವ್ರು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾರ್ಚ ಎತ್ತನ ती सक्कड वृत्त ಅಂತ सांगतगे तत्क्षण तगेल चूकी मन ಅಂತ गेलतो आदित्य सूर्यदेव तत्क्षण मामाल घरा बतगे कोणालागी विश्वकर्मालागी विश्वकर्मा ಅಂತಕ್ಕ चंदकोर्न आदित्य कोर्नो स्वागत केलं तवळी विश्वकर्मा म्हणतगे तुगेल वैरी वैमनस्य ಅಂತದವೋ तुगेल वैर बेजार ಅಂತದವೋ तीनदवो घर सोडा इलल नाही तू चिके आलोचन करी तुगेल ह्या ताप प्रभावान तिक सहन करून तुगेल उठ जीवन करू जातव्या म्हणून तुगेल तेजस प्रभावान आज म्हणचव्या पक्कने कुळा राहील म्हणून दला रिमावान सांगू असमायन चिके कोप उण करावं म्हणून आमगेल तेज कसन म्हण कोप चढ चिके कोप उण करा तिगेल उठ संसार करताना कोपता बैसला जाय ना म्हणून तका ताण मळके तुगेल त्या प्रभाव उण जाऊ कदल रे हाव तक्के उपाय सांगता मळके तत्क्षण त्या विश्वकर्मान देवशिल्पी नव्हताय सूर्यमंडल स्पळय तगेले चक्कर दवोर्नो चंद कोरून तक्क मारनो तक्के आकार दिल के सूर्य तज्जपशी पुढे सूर्य कशकशकी आशिल के विश्वकर्मान वापास रिटच केल्यानंतर सूर्य मळलो गोलाकार दलके आणि त्या भिन्न केल्या निमित्तानं बार सूर्य प्रकट झाले अत समज खई म्हणून निमगिताना आणि खई नाती कुरुजांगल क्षेत्रांतो वडवा रूपारी अश्वरूपारास म्हणून सांगलं काय समाधान चित्तारी त्या अरण्यांतो ताण समेत अश्वरूपारी मला कन्वर्ट जाऊन पशुरूपार कन्वर्ट जाऊन घेऊन तिगेल ಒಟ್ಟು विहार केलेल्या निमित्तानं वापास तोन जन चरणू जन्म आयलेच काय त्या कोण म्हळ्यार अश्विनी कुमाररू म्हणतच नासत्य आणि दसर म्हळ्यार दोग जन चरडू जन्म आयलेच काय टोटली सूर्याक कितलं चरडू म्हण पळया एक वैवस्वत मनु एकलो यमु एकलो यमुना आणि सावर्णी मनु आणि शनैश्चर आणि तपती प्लस दोग जन अश्विनी देवते देववैद्यरू म्हणतच ताका आम्ही आलोचना कोरकदल भरती विषय असके हरिवंश पुराण सांगता कसं नाही म्हळरी सूर्याक आम्ही थोडे पळोवंक घेतला पुरो आमगेल काम सकड क्लियर जाता सूर्याक पळोवंक घेवचे म्हळ्यार कसं नाही सकडी पुडोटो न्हू सूर्याक नमस्कार दिवचे सूर्याक अर्घ्य दिवचे अर्थात संध्यावंदन करचे तंत बिनी आम्ही चुकली म्हणून जाल्यार यम सूर्यान तागेल चरडू वांग बिनी सांगून नोटीस दिल म्हणून जाल्यार भारी कष्ट ताका पळया आज शनीक बिनी सांगल म्हणून जाल्यार तागेल काट बिनी आनी काडू जायना ताजे बदला सिंपल कसं नाही म्हळ्यार सकणी पुडुट्टोन घेवन संध्यावंदन करतना चड खर्च ना हत्तांत उद्दा दवर घेवन 3 वेळा सूर्याक अर्घ्य दिल म्हणून जाल्यार हांग सगळ्यांक संतोष केलेलो म्हणकेची कसल्याक म्हळ्यार वैवस्वत मनु सगळेच मन्वंतराचे हे मन्वंतराचे अधिपती तो अनेक कोण म्हळ्यार यमू ताणे देह सोडतरे आमकां कसन म्हणू ताणे परीक्षा करची आसतना अन्यकल परीक्षा करच्यो कोण म्हळ्यार शनैश्चर म्हणून आम्ही भरती जन म्हणताची शनील काट म्हणून दही दवरून चूक लेखू नकाची शनीन बिनी केदना काट म्हणून दिवचे ना तो सूचन करता कशी आम्ही रस्त्यार वताना ट्रॅफिक लाईट आमकां सिग्नल दिता पळया रेड लाईट आसा म्हणून जाल्यार मुखारसून वताना चिके तापत्रय आसा वचूं नाकाची चिके राबबाची म्हणून तशी तो आमकां सूचन करता मुखारसून तुगेल्या कर्म विपाका निमित्तान येवचे समय चिकेचे अत्यंत क्लिष्ट आसा म्हणून घेवन शनीन तेत्ते राशीर बसून आमकां सूचन दिवचे गे कितलं चंद सांगला म्हळ्यार शनील बिनी दय जाल्ली म्हणून जाल्यार शुक्र दशेपशी चड हक्क दावक जाल्यार सकड अभिवृद्धी जाता गे अर्थात हे सूर्याले वंशांत जन्म आयलेले वैवस्वत मनु आणि यमदेव यमुना तशीची अश्विनी देवते आणि तपती हंगेले स्मरण केलेल्या मात्रान जीवनांत दावक जाल्यार सकड अनुकूलता मेळता म्हणून घेवन हरिवंश पुराण सांगता तशीची हेची हरिवंश पुराणांतू मुखारसून अनेक जन राय्याले वंशावळी उल्लेख करताची चंचंद चरित्र सकड येता तंतू क्रशाश्व यवनाश्व तशीची आरुणेय
सत्यव्रत त्रिशंकुल काणी तशी अनेकदा अंशील चंचंद चरित्र सूर्यवंशाचे चंद्रवंशाचे चरित्र सकड उल्लेख केला. सांगचक समयाचे अवकाश भरती उणस म्हणल कतीर दावन घेऊन वर्लल 5 दिवसा भितरी कितलं साध्यस कसलक म्हणरी हरिवंशांतू भरतीचंद वर्णन केलेलं कृष्णा लीला आणि अमके प्रवेश करणी दलरी ताजे पशी फुडे हे मन्वंतरांत खंच रायान कसकसन साधन केला म्हणल विषयारी थोडे स्पर्श करणी म्हणून दलरी हरिवंश म्हणल अपरिपूर्ण जाता म्हणल कतीर दावन घेऊन कसलं म्हणे हे सूर्याल चरित्र आणि खंचे पुराणांत उल्लेख करणी हरिवंशांत मात्र स्पष्ट वर्णन केल्या. म्हणल कतीर दावन हे सक्कड कोण वंशावळी हरिवंश चरित्र कोण श्रवण करता तांक सक्कड देवाल अनुग्रह दवो सन्मंगल दवो म्हणून प्रार्थना करताची आईचे हरिवंश कथा श्रवणाक मंगल सांगता. यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोष विवर्जितः प्रियतां प्रीतयवालः स विष्णुर्मे परमस्वरत कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. सर्वेन्द्रिय प्रेरकेण श्री प्राणपतिनेरितः यदवोचमहं तेन प्रियतां कमलालयः श्रीकृष्णार्पणमस्तु. यांची ऑगस्ट 26 GSB मातृवर्गांक सामूहिक कुंकुमार्चना कोडियालचे श्री वेंकटरमण देवस्थानांतू जावचार आसा. ऑगस्ट 26 शुक्रार संजवळ 6 गंटेक हें जावचार आसता. कुंकुमार्चन जत्तरी काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान प्रसाद रुपेरी कोंटे सामग्री कप्पड रुपया मिश्री तशीची देवाली फोटो दिवचार आसताची. सामूहिक कुंकुमार्चनेक तुम्ही नाव रिजिस्टर करून घेवीत. P दिनकर कामत 99452 96878 या नंबराक कॉल करून सामूहिक कुंकुमार्चनेक तुमगेल नाव हत्त रिजिस्टर करून घेयाची. हजार संख्येरी GSB मातृवर्ग या कार्यक्रमांतू भाग घेताची. जावन तुम्ही तुमगेल नाव अत्तची रिजिस्टर करून घेयाची.